भाव भयणीनो, जण एकल्याक आमकां मिसांव आसा. सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां, बावतिजम घेतला त्या दिसाक तावन आमकां हें मिसांव दिल्लें आसा. आनी हें मिसांव जेजू क्रिस्ताचें. खुद आपणे ह्या संवसारांत येवन देव जावन मनीस जालो आनी मनीस जावन हें मिसांव ताणें केलें. तेंच मिसांव ताणें आमकां दिलां. वचात आख्ख्या संवसाराक परगट करात. आनी खेरीत भाशेन आतां जेन्ना सान फ्रांसीस शावेराचेर हेलिकेची दाखोवण जाल्ली तेन्ना आमी परतून परतून उगडास केला, वी आर मॅसेंजर्स ऑफ गुड न्यूज. आमी शुभ वर्तमानाचे परगटणार. हे मिसांव ह्याच बावतिजमांतल्यान येता. जेजून जेन्ना बावतिजम घेतलेलो आनी ह्या बावतिजमान ताणें मिसांव घेतलेलें, त्या उपरांत आपली पब्लीक मिनिस्ट्री जेन्ना सुरू करता, भौशीक वावर जेन्ना तो सुरू करता, तेन्ना पवित्र पुस्तकांतल्यान आपणाचो जागो कितें, आपण कोण, कित्याक आयला, म्हजें मिसांव कितें, हें पयलीं आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी देखूनच आयच्या शुभ वर्तमानान जें आमी इजायास प्रवादीच्या पुस्तकांतलें थोडेंशें आयकलां, जें जेजून वाचलें आपल्या लोकां पासत, तें ताचें मिसांव उक्तें करता. कितें करूंक आयला? सर्वेस्पराच्या आत्म्यान बेसतो न्हू, आपणाचे वस्तुंगी न्हू, वो लोकांनी वोट घालून न्हू, वो आनीक कोणें पागार दिवन धाडलेलो म्हूण न्हू, पूण सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. आनी ह्या आत्म्यान जरी तर तो वावर करता जाल्यार हो वावर करूंक ताका भिरांत ना. हो वावर करूंक तो बेसार माय करचो ना. हो वावर करूंक मुखार सरता आसतना ताका जरी तर आडकोडी आयल्यो, ताका बंद करूंक सोदतात, ताका लोक रिजेक्ट कोत्ता, जे भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानाच्या आखेरेक मागीर उपरांत होच लोक नाजारेताचो ताका नाकारता. कित्याक? तो आमचोच न्हय, तो वयाचो पूत न्हय, तो ताच्यो भयणी आमचे मदें ना, आमी ताका वळखता. ह्या कारणाक लागून लोक नाजारेताचो ताका नाकारतलो. पूण तरी आसतना हे नाकारणेक पासून जेजू आपलें मिसांव फुडें व्हरत रावता. भाव भयणीनो, हें मिसांव फुडें व्हरपाचें जें दान ताका आसा, जी घोटाय आसा ती खंय तावन आयल्या. हेच्या पयल्या वाचपान भाग्योन जुआंव आपले चिटीन आमकां उगडास करता, देव मोग. आनी देव मोग जाल्यार देवा सोवें जो मोग आसा तो घेवन आमच्यान कितेंय करपाक जाता. देवाचो मोग घेवन जरी तर आमी मुखार वेता जाल्यार आमचें हें मिसांव साकार करपाक आमकां सोंपें. पूण देवाचो मोग जरी तर ना जाल्यार आमच्यान तें मिसांव साकार करूंक जायना. कित्याक? जो कोण देवाचो मोग करता म्हणटा आनी आपल्या पेल्याचो मोग करिना, भौशीक वावरान मिसळ जायना, दुसऱ्यांच्या आदाराक पावना. वो साद्या उतरांनी पेल्याचो मोग करिना, पूण आपण म्हणटा देवाचो मोग करता तो फटकिरो. आनी असलें फटकीरपण भाव भयणीनो आयज संवसारान जायतें रिगलोलें आसा. वेगवेगळे मनीस आमकां दिश्टी पडटा ही फटकीरपणां कोत्तात ते. तोंडान उलयतात एक, करतात दुसरें. फटवणी जायती आसा, फ्रॉड चालूच आसात, स्कॅम्स चालूच आसात. कित्याक? हें फटकीरपण आसा. सांगता आसतना, उलयता आसतना एक, करता आसतना दुसरें. म्हणटच असल्या संदर्भान हें मिसांव जें देवान दिल्लें आसा तें पाडूक पावना. आपणाचें मिसांव घेवन फुडें सरतात, आपूण देव जाल्ल्या भाशेन करतात. आनी ह्या पासत तें घडये थोडोसो वेळ उत्तलें, दिसतलें की साकार जाता म्हूण, पूण त्या उपरांत रोखडेंच पडटलें, गडगडटलें. उरफाटें जेजूचें मिसांव पळोवपाक दिसतालें हें आनी मुखार वेचें ना, आनीक आतां जावचें ना, बंद करतले ताका, मारतले ताका. पूण तो त्या फोंडान उरोंक ना. मारलो, मेलो, फोंडान गेलो, पूण 3 दिसां उपरांत तो पुनर्जीवन जालो. हें जैत. आनी हें जैत आयज पासून संवसारार चालू आसा आनी संवसार सोंपो पर्यंत तें चालू उरतलें. कित्याक खुद जेजून आमकांय धाडल्यात हेंच मिसांव घेवन आख्ख्या संवसाराक वचात, संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. म्हणटच संवसार सोरो पर्यंत हें मिसांव, क्रिस्ती मिसांव केन्नाच सोंपचें ना, कोणाच्यान तें बंद करूंक जावचें ना. तातूंत भितर वेगवेगळ्यो वस्तू आसात. आमचो वावर आसा तो वेगवेगळ्या भागांनी वांटलेलो आसा. आमचो समाजीक वावर आसा, आमचो आर्थीक वावर आसा, आमच्या कुटुंबीक वावर आसा, आमचो खासगी वावर आसा. कोण शिक्षणान आसा जाल्यार कोण बिझनसान आसा, कोण शेतांक कोत्ता
जाल्यार कोण फॅक्टरीनी वावर करता. हे सगळे तरेचे जो वावर आसा तातूंत आमी क्रिस्ती भावार्थी आमचे मिसांव म्हणजे मोग तातूंत घालता. थोडोसो वेळ आमचेर आड जायतीं जाणां वेतलीं, थोडोसो वेळ आमी पडटा अशीं दिसतलीं, थोडोसो वेळ आमकां दिसतलें आनीक जायना, आनीक करून फायदो ना, सोड खबर. पूण जो कोण थीर रावता, संवसार सोरो पर्यंत थीर रावता, ताचें जैत जातलें. तर हें जैत आमकां दी म्हूण आमी मागुया. आपले मिसांव बागेवन जुजे वाजान भुरगो आसतना तावन केल्ले, ल्हान आसतना तावन जावन मागण्यांतल्यान आपल्या इश्टां बरोबर दुसऱ्या भुरग्यां बरोबर तांकां पासून जायते देवाच्यो वस्तू, सांतां भक्तांची जिवीत हें तो सांगतालो, मिसांव आपल्या फुडें व्हरतालो. तशेंच दुसऱ्यां सवें दोयाळ जावप, गरिबां सवें दोयाळ जावप, तांकां आपलें जेवण दिवप हेंय करतालो. आपल्या आवय बापायक खालती रावतालो, मिसांव एक भुरग्याचें. तशेंच वाडल्या उपरांत जेन्ना हें मिसांव हें आपोवणें ताणें मानून घेतलें याज्ञिकाचें, तेन्ना याज्ञीक कसो सोदून गेलो ज्यो सांडलेल्यो शेळयो आसात त्यो. खरो गंवडी, आनी खरो गंवडी जाता आसतना जितलें ताका करूंक पडलेलें म्हणजे वेगवेगळे भेस घेवपाक पडलेले, जाय तो सॅक्रिफायस करूंक पडलेलो, ट्रॅव्हल करपाक पडलेलें, हें सगळें भियेनासतना फाटीं सरनासतना जुजे वाजान केलें. तर हेंच मिसांव भाव भयणीनो आमी फुडें व्हरूंक आमी कितें करता. हाच्या शुभ वर्तमानान जेजून आपणा विशीं सांगलां ते भाशेन आमकां खबर आसा काय. हीं उतरां आमच्यांनी म्हणूंक जाता काय. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिशेक केला, गरीबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचें कुरपेचें वरस परगटूंक ताणें म्हाका धाडला. ही निमणी वोड, ताणें म्हाका धाडला. तुका खबर आहा तुका कित्याक धाडला तो? म्हाका खबर आहा म्हाका कित्याक धाडला तो? जेजू जाणा आसलो आपणाक कित्याक धाडला तो, आनी ह्या पासत तें मिसांव फुडें व्हेलें. आमी जाणा जावया म्हाका कित्याक धाडला. जण एकल्यान हेजेर नियाळ करचो, आनी कोणाच्यान तुका हें सांगूंक जायना. हाचो नियाळ तुवें जण एकल्यान करपाक गरज, म्हाका कित्याक धाडला. आनी म्हाका कित्याक धाडला हें आमी सोदता आसतना पवित्र पुस्तकान सगळे जबाब आमकां मेळटा. देखून पवित्र पुस्तक वाचया, ताचें नियाळ करया, आनी आमचें जण एकल्याचें काम, आमकां दिल्लो जो वावर आसा, आमकां दिल्लें मिसांव आसा तें सोदून काडुया, आनी तें जेजू सांगता संवसार सोरो पर्यंत साकार करुया.